नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं हेडलायन्स। संजीवनी साखर कारखानो बंद पडल्या उपरांत धारबांदोडेचे तरणाटे ऊस लागवडीच्या बदल्या घेतात भाजयेची पिकावळ। शेनवारा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन आक्षेचो आमदार आनी पंचां वांगडा आक्षे वचून केली मैदानाची पळोवणी। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर भटक्या गोरवांक उखलून व्हरपाची मोहीम करतले आतां सुरू। भुरग्यांनी शालेय शिक्षणा वांगडाच मनीसपणाचे धडे घेवप गरजेचे, कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिलो आदिवासी समाजाच्या भुरग्यांक सल्लो। आनी फ्रेम ह्या मराठी सिनेमाच्या प्रदर्शना खातीर सैराट फेम दिग्दर्शक नागराज मंजुळे पावलो रेड कार्पेटीचेर। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पुराय गोंयांत शेती तशेंच भाजी लागवडीचे मळार धारबांदोडा तालुक्यांत फुडारपण मेळ्ळां। धारबांदोडेचे चडांत चड तरणाटे आतां शेती वेवसायांत तशेंच जायतीं पिकां काडपाक फुडें सरल्यात। पयलीं 5 एकर जमनींत ऊस लायताले, पूण संजीवनी साखर कारखानो बंद पडल्या उपरांत ऊसाचें उत्पादन कमी जालें आनी ताच्या उपरांत तवशे, भेंडे, वांयगी, मुळो, तांबडी भाजी, काळींग, रोजां अशी पिकावळ आतां ते घेवपाक लागल्या। पिकावळ घेवपा खातीर सरकारान आमकां मजत करची अशी मागणी शेतकरी राजेंद्र देसाय हांणी केल्या। ऊस सोडपाचें म्हणजे आजून ऊस सोडूं ना। जी फॅक्टरी जेन्ना 2019 बंद आसली पळय ती आजून पसून जावंक ना, पूण आमकां सीएमान सांगलें फॅक्टरी चालू जातली। थोडो ऊस केला आनी थोडो हांव मागीर भाजयेच्या हितून गेलो, कित्याक ऊस हो आमी करून भायर व्हरोन आमकां तो फायदो ना। तेका लागून आमी थोडोसो ऊस दवरलेलो आनी जेन्ना फॅक्टरी चालू जातली तेन्ना आमी ऊस लायतले। पूण आयज गव्हर्मेंटाचें अशें जाल्लें, सो फॅक्टरी चालू जाता 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 करून आमकां एक आशेर दवरलेले आहा, पूण तें सारकें काय खरें म्हणून कळना। आता एक म्हणल्यार युवा पिढी जी आसा तेणी खरें म्हणजे आपली जी जमीन आसा तुम्ही सर्वीस करात नाका म्हणना, पूण एग्रीकल्चर हें मेन। तुम्ही कितले जर मोठे सुद्दां जाले जायत, तुम्ही केदे व्हडले ऑफिसर सुद्दां जाले जायत, तुमची जमीन जी आहा तुमकां कसूची पडटलीच, हें तुमकां हें लक्षांत दवरूंक जाय। तेन्ना आतांच्यान तुमी खरें म्हणजे जमनीक कितें तरी हें करून जमनीचो उपयोग घेया। कशें म्हणटा पळय तेजेर तुमी कितें तरी एक तोडगो काडून सारको वेवस्थीत शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन अशें तुमी हें करूंक जाय एक्चुअली। तेन्ना गव्हर्मेंटान हें ठरवचें की जी हें आसा फार्मरांक जी योजना जाय ती तुमी वेवस्थीत राबया। राबयतना कितें करा, बरे बरे फार्मर हे जाणकार फार्मर तांकां आपया आनी तुमचे कोण अधिकारी ऑफिसर आहा तांकां आपया, बसया आनी ती योजना कशी करप ती करा। तुमी कितें करता, तुमचे जे ऑफिसर आसता तेच बसता आनी तुमी हें करता, मागीर ते आमकां हांगा मार्क बसता। तेका लागून तुमी तांकां आपया, गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता तांकां आपया। जे फार्मर जे गोंयांत कोण आहा बरे बरे तांकां आपयात, तुमी ती योजना राबया आनी मागीर तुमी ती स्कीम काडा। शेनवारा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन आक्षेचो आमदार आनी पंचां वांगडा आक्षे वचून मैदानाची पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत मैदानार ज्यो साधन सुविधा ना त्यो उपलब्ध करून दितलो अशें उतर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिला। तशेंच मैदानार एक चेंजिंग रूम आसप गरजेचो आनी हो लेगीत प्रश्न सुटावो करतले अशें गोविंद गावडेन पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें। उपस्थित आशिल्ल्या आक्षेचे आमदार, पंच आनी हेर वांगड्या कडेन उलयतना गोविंद गावडे उलयतालो। विलेज पोरकार आणि आमचे विलेज पंचायतीचे सरपंच यांचे एक मागणी आशिल्ली की आमचो जो ग्राउंड जो आसा आक्षीचो ताजे थोडेसो अपग्रेडेशन जावचें, त्या दृष्टिकोनांतल्यान हें आमी इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात।
along with all the पंच members, the locals also, ex-MLA also. आणि त्याप्रमाणे आज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसात. वी हॅव डिसायडेड की तांचो जो गोल्डन जुबली जो फंड जो आसा त्या फंडा प्रमाणे तांचे कडेन तांच्यांनी आमकां एक NOC मागपा खातीर एक प्रपोजल दिल्ले आसा. फॉर दॅट आय एम एग्री फॉर दॅट. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तांकां NOC दितले इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपा खातीर आणि जो डायबिलिटेड कंडिशनान जो क्लब हाऊस आसा किंवा तो ग्रीन रूम जो आसा तो रिपेर करपा खातीर. दुसरी गोष्ट कशें आसा न्ही, मेंटेनिंग द सायज एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द FIFA. जो ग्राउंड जो आमकां 64 by 105 मीटर जो जाय तो तितलो रेक्टेंग्युलर प्ले फील्ड खंय सुद्दां पावतलें, खंय सुद्दां मेळटलें तें पळोवन बाकीचो जो तांचो जो फेरी जो आमचो जो वॉकिंग ट्रॅक जाय तो ट्रॅक बसतलो का ना बसतलो ते आमचो इंजिनियर आणि विलेज पंचायतीचो तांच्यानी एक इंजिनियर प्रायव्हेट इंजिनियर अपॉइंट केल्लो आसा. ते दोगांच्या कोऑर्डिनेशना भितर नंतरूच काही गोष्टी आमी निर्णय घेवपाक शकतले. ऑनरेबल जो MLA जो आसा त्या MLA कडेन आमी म्हणिल्लें आसा की ही इज ऑल्सो एग्री फॉर दॅट प्रपोजल. वील हॅव अ जॉयंट मिटींग अगेन टू एक्सपॅडाइट द मॅटर. बट हो ग्राउंडाची डागडुजी जावची त्याच्या खातीर तो अनइवन जो आसा तो इवन करचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ डायरेक्शन्स टू माय इंजिनियर सी दॅट द प्ले फील्ड विल बी परफेक्ट सो दॅट द आमचे जे फुटबॉलर्स जे आसा ते ह्या ग्राउंडाचेर खेळपाक शकता. गोंयांत सध्या जायत्या वाठारांनी भटक्या गोरवांचो आंकडो वाडत आसा. ताका लागून फुडल्या 3 म्हयन्यां भितून भटक्या गोरवांक उखलपाच्या मोहिमेक सुरवात करतले अशी माहिती हळदणचो आमदार कार्लोस फरारान दिला. शुक्रारा भटक्या गोरवांचो प्रश्न सुटावो करपाचो म्हणून पशु संवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारा वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच भटक्या कुत्र्यांक वासिनीकरण करपाचो म्हजो विचार आसा अशें ताणें म्हटलां. Interesting things was about 24/7 animal rescue in a helpline and facility. They moved kelle पहिले propose kelle, but now they decided to finalize, and I think within 3 months it should be operational. So they will have centers in North Goa and South Goa, and these will be where they will take the animals for quick care. They are also working to see on the long-term measures. गोशाळा बरोबर कितें करून जाता जाल्यार कित्याक थर्ड पार्टी थोडे बेगीन ट्रिटमेंट दिवन धाडून जाता, थोडे दवरून पडटा जाल्यार मागीर तांचो फॅसिलिटी ना. But one good thing is they are fast tracking setting up of care shelters for animals also in North Goa. I think Perne Ketle and one in Sangem where they are getting land from WRD. They are also saying that in Valpoi there is some land, but they say that we can't keep animals there. These kind of animals, because third party sickness, दुसऱ्यांक लागता. But there is an animal farm is there. So one of the major things, as far as I said to you, was 24/7. You know, आमची third party गाय रस्त्यार आसात, गाडी मारतात. They are suffering there whole night. It's a very sad story. Even dogs are hit. You see dogs limping without a hand or with a wounded this thing, and it's very cruel to see animals suffer. So I think that's a very good move which our Honourable Minister Nilkant is taken up, and the board has agreed that we should expedite this, and I think that will be a reality soon. There was no discussion on stray dogs. I don't know previously, this is my first meeting, but I will find out and we will have to, because it is a big issue about stray dogs. Amchi constituency pasun stray dogs asat. And see, there are two views of it. One is some people love dogs and they want to feed their dog, and the other thing is the stray dogs bite people also, and they cause nuisance in many places. So we have to balance the thing, and we have to take a proper decision on this. आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणा वांगडाच मनीसपणाचे लेगीत शिक्षण घेवप तितलेच गरजेचे अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन म्हटलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनात उटा संघटना आणि आदिवासी कल्याण खात्या हांच्या जोडपावलान 4थ्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनात मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. घोकमपट्टीचे शिक्षण महत्वाचे न्हय, आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वताच्या विचारांनी मुखार वचचे, दुसऱ्यांचे विचार घेवन न्हय. केन्नाय उटा संघटनेन तशेंच आदिवासी कल्याण खात्यान उलो मारलो जाल्यार येवचे आनी येवजण्यांचो फायदो करून घेवचो अशें गोविंद गावडेन विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. पर्सेंटेजा खातीर न काम करता माणुसकीचो जो गाभो जो आसा तो तुम्ही समजून घेवपाची गरज आसा. कारण बरेचशे जाणांक आमी पळयतात की खूप ऑफिसर जातात आणि ऑफिसर जाल्यानंतर ते खुर्चीची जी गरमी जी असता पयली ते तांच्या मस्तकान चलता
आणि नंतर कितें जाता, नंतर खंय तरी आपण फक्त शिकला, कारण त्यांचे समाजा भितर काहीच कनेक्ट नसना, पण ज्या पोस्टा खातीर त्याची नियुक्ती जाल्ली आसा ती समाजाची सेवा करपाक जाल्ली आसात हे ते विसरतात. आणि म्हणूनच माणुसकीचे एज्युकेशन घेवप हे आजच्या घडये तितलेच महत्वाचे गोष्ट आसा. कारण तुमका 10वी आणि 12वी जाल्यानंतर तुमचे सर्टिफिकेटीन तुम्ही कितले मार्क्स घेतिल्ले आसात हे कोणूच पळोवपाना. सुद्धा आपल्या ती टॅलेंट जे असतात फक्त शिक्षण आणि शिक्षणाच्या माध्यमाकडे तुमच्या भितर जे स्किल्स जे असतात, जे गुण जे असतात त्या गुणाकडे तुम्ही फोकस करात. आयदर इट इन द स्पोर्ट्स, आयदर इट इज द कल्चर, त्यो काही गोष्टी तुम्ही करपाची गरज असतात. आणि म्हणून स्वतःच्या विचाराने तुम्ही चलचे, दुसऱ्याने लादिल्ल्या विचारांचे जर गेले जाल्यार तुम्ही जसे चक्रव्यूहाचे उदाहरण आमच्या आदरणीय प्रकाशबाब बेळेपान दिल्ले आसात, थंय तुम्ही चक्रव्यूहान सापडपाक शकता, तुम्ही भायर येवपाक शकना. कारण दुसऱ्यांचो विचार हो फक्त सल्लो असता, त्या सल्ल्याचो डल्लो करप का तुम्ही त्या सल्लो घेऊन तातूंतल्यान एक नवे जीवन करपा खातीर तुम्ही मुखार वतले, हेच तुम्ही आज विचार करपाची गरज आसा. आणि एकूच गोष्ट, त्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या संघटनेन केन्ना जर उलो जर मारलो, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जर केन्ना जर उलो जर मारलो जाल्यार तुमकां पेशन्स घेवन थंय उबे रावचें पडटलें. 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 6व्या दिसा 45 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जाले. हातूंत पिनोचियो ही फामाद एनिमेशन फिल्म आशिल्ली, तशेंच रॉब ऑफ जेम्स ही स्पॅनिश फिल्मूय पळोवपाक आशिल्ली. त्याच बरोबर बेस्ट डेब्यूट थारिल्ली चेरी ही इंग्लीश आनी सैराटाचो निर्मातो तशेंच दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हांची भुमिका आशिल्ली फ्रेम हो मराठी चित्रपट लेगीत लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो. पळयात इफ्फीच्यो कांय खाशेल्यो खबरो. सैराट फेम दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हांणी आयज तांचो फ्रेम ह्या नवीन सिनेमाच्या टिमी वांगडा इफ्फीत हाजेरी लायली. तांचो फ्रेम हो सिनेमा आयज इफ्फीत इंडियन पॅनोरमा विभागात दाखयलो. हो सिनेमा पळोवपाक सिने रसिकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ल्याचे चित्र ह्या वेळार आयनॉक्सान पळोवपाक मेळ्ळें. नागराज मंजुळे हांचो सिनेमा वास्तववादी आसतात म्हणून ते सिने रसिकांक खूब आवडटात अशें लोकांक दिसता. आनंद वाटतो मला. आणि विक्रमची पहिली फिल्म आहे, आमचा डिरेक्टर, आणि आम्ही काय 2 वर्ष लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही शूट केली होती. आणि आत्ता बरं आहे की इफ्फीसारख्या प्लॅटफॉर्ममधून जी सुरुवात होते. थँक्यू सर. इफ्फीमध्ये माझी ही 4थी वेळ आहे. याच्या आधी म्हणजे खरं तर सलग 3री वेळ आहे. कारखानिसांची वारी नावाचा सिनेमा होता, मग मागच्या वर्षी मी वसंतराव, आणि आता फ्रेम. फारच चांगलं वाटतं कारण की आपल्या देशातला सगळ्यात मोठा फिल्म फेस्टिवल आहे. आपल्या देशाची सगळी संस्कृती, आपल्या देशातलं विविध टॅलेंट हे सगळं एका प्लॅटफॉर्मवर येणं आणि अशा फेस्टिवलमध्ये आपल्या सिनेमाची निवड होणं इंडियन पॅनोरामामध्ये ही खरोखर खूप आनंदाची गोष्ट आहे. गोंयांत फकत इफ्फी खातीर कायमचो जागोच न्हय जाल्यार गोंयांत फिल्म सिटी लेगीत जावपाची गरज आसा अशें मत हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान मत उक्तायला. गोंयांत इफ्फी सुरू जाल्ली तेन्ना व्हडा दबाज्यान सुरू जाल्ली, मात कोवीड महामारीक लागून काय नकळो हो जोश मातसो देंवला अशी खंत लेगीत कार्लोसान ह्या वेळार उक्तायली. तशेंच गोंय सरकार तोच जोश परत हाडपाचो पुराय तरेन यत्न करतले अशी आस्त लेगीत ताणें ह्या वेळार उक्तायली. As an MLA, you have to have different kind of roles. One is even you have to be an audience at some times and watch and appreciate good movies, good films, and we must promote them also. This is also part of art, and I think an artist is being creative, and so film writers, directors, script writers, or whatever they are, film producers, they are very creative, and I think we need to encourage them. And these film festivals are a great occasion to come in, intermingle with the people and the fraternity. Our people will get a chance to mix up with the others, and they will get a chance to mix with us, and our people can learn a lot of things, good things, probably also see the experiences, difficulties, and make their lives better.
आज गोंयान इफ्फीचो 6वो दीस आशिल्लो. गोंयान इफ्फी 10 दीस अशी आसता. 10 दीस आमी इफ्फीच्यो खाशेल्यो खबरो तुमच्या मुखार हाडीत रावतले. आतां वळयात आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाच्या फुडल्या खबरांक. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकर हांचेच नांव दिवचे आनी GMR कंपनीन ज्या पद्दतीन न्यू गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशा प्रकाराचे राष्ट्रीय महामार्ग 66 लायिल्ले फलक बेगोबेग काडचे नाजाल्यार कंपनीच्या कार्यालयार मोर्चा व्हरपाचो इशारो भाऊसाहेब बांदोडकर मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामांकरण समितीन दिल्या. कित्याक तुमकां फोर्स ना? रक्त तुमचे सगळे हाडले. हांव विचारता तुमकां, कित्याक तुमी उठनात? आमदार कित्याक उठना? सरपंच कित्याक उठनात? MLA कित्याक उठनात? ते चेअरमॅन आहात ते म्युनिसिपालिटी ते कित्याक उठनात? अरे करात मरे, आतां दीस इज अ रायट टायम सेव करपाक. तुमचे पेडणे तालुकाचो पळय आसा मोपाच्या नांवान खरोखरच तुमी तुमचे पेडणे विकले. आतां एक निमाणो एक तुमकां एक अवसर आसा की बाबा मोपा जो पळय विमानतळ घालता ताचें नांव तुमी पयलीं खोडून काडात. तें न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आमकां नाका. आतां पळय आमी डेप्युटी कलेक्टरान निवेदन दिलां पळय की बाबा तें नांव आसा जें पळय टोटली इलिगल जें आसा ते सगळे बोर्ड घाल्ल्यात ते काडपाक लाय जातले बेगीन. टोटली अनलॉफूल. कायदो कसलो धाब्यार बसून आपणाक जाय तें करतात. काजी मारल्यो, लोकांची घरां मोडलीं, जाय तशें करप, जमनी घेवप, हें कित्याक चल्लां गोंयच्या सरकारान? हांव विचारता प्रमोद सावंत, बाबा तूं आमचो मरे मनीस, तूं गोंयचो आमच्याच लोकांचे अन्याय करता अशें? लोकांक घेवप थंय थोडे दीस यूज करप आनी त्या लोकांक भायर मारप. हांव डिमांड आमची समिती डिमांड करता नांव तर घालपाचें भाऊसाहेब बांदोडकराचें. समज म्हणटा घालना जाल्यार तूं कित्याक म्हणल्यार जनमत घे लोकां कडल्यान. जशें गोंयाक तूं म्हणटाले महाराष्ट्रान घालपाक भाऊसाहेब बांदोडकरान हें केल्लें मरे म्हणून, आतां तुमी जनमत घेयात मरे. म्हणल्यार ही BJPची चाल आसा. पयलीं ते टेस्ट करतात लोकांक, बाबा ते उठतात काय ना ते तांकां खबर आसा. सगळ्या ओपोजिशनाक काबार गेले. आतां थोडे जे पळय कोण जाण आहा तेय ओगी रावतले, पण आमी ओगी रावचे ना. आमी स्पश्टपणान सांगतात नामकरण समिती ओगी रावपाची ना तुमकां. तुमी कितें जाय तें करात. आमी आमच्या गोंयच्या लागून पेडणेक लागून झगडत रावताले. आमी रक्ताचें उदक करताले, पूण दाखयताले गोंयकारांक की बाबा आमी लास्ट पर्यंत झगडले म्हणून. शुक्रारा SGPDAच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाला मडगांवांतल्या होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ करपाच्या कामाक सुरवात केला. तशेंच नवे मार्केट प्रकल्पाचें काम 60% पुराय जाल्ल्याची माहिती SGPDAचे अध्यक्ष दाजी साळकारान दिल्या. आमी बाजार दुसऱ्या सुवातेर व्हरपाचो यत्न करतात, पूण ताका सुमार 1.5 कोटी खर्च येतलो. देखून मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करतले आनी फुडल्या सप्तका मेरेन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां. हालींचाराक सोपो वसूल करपाचें काम SGPDA करता आनी 31 जानेवारी मेरेन निविदा काडपाचो थाराव फाटल्या बसकेक घेतला अशें दाजीन सांगलें. भर दिता चड शिफ्टिंगाचेर. आतां तुमी पळयता की आमचो होलसेल मार्केट ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट जाला. आतां GSIDC कितें म्हणटा हो जो पार्ट आसा तो आमकां दियात, सो आमकां फास्ट कंप्लिशन जातलें. मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तेन्ना फूल मार्केट जेन्ना ऑपरेशनल जातलो तेन्ना हे सगळे प्रॉब्लेम आसा पळय अनहायजीन जाता, हें जाता, इतले वर्साचो प्रॉब्लेम हो. कोणा ताजेर लक्ष घालून नाशिल्लें, सो हो प्रॉब्लेम परसिस्ट जाला. इवन काल हांव CM कडेन उलयला, मे बी नेक्स्ट वीक वी आर टेकिंग अ डिसिजन आमी थंय शिफ्ट करपाचें काय हांगाच हेवटेन टेम्पररी आमी घालपाचें. कित्याक थंय अरावंड 1 कोटी ते 1.5 कोटी रुपया थंय आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा अरावंड 6 म्हयन्या खातीर. सो वेदर इट इज फिजिबल ना फिजिबल दॅट द ऑथॉरिटीज वील टेक अ डिसिजन. पूण आज आमी पळयलें की हांगा जी एरिया आसा नुस्तेकार येतकूच एकदां आपलो आयज हांगा उडयता, नुस्त्याची स्लरी जाता आनी रेबट जाता आनी तातूंत अनहायजीन कंडिशन्स खूब वाडटा. तातूंत भितर भायरूय बी आमी पळयतात की नुस्तेकार बसल्या, ती नुस्तें आपलें विकून जालें की ती चल्ली, पूण हांगा रेबट जायत जाता. सो आमी आज कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की अरावंड विकानसून एकदां अशें उदक मारून खंय खंय स्लरी जाता थंय ग्रेनायट घालचो, जाणे करून अशें म्हणजे चड घाण दिसपाना. नुस्त्या मार्केट आसलो की तो घाण मातसो जातलोच, म्हणून हें हांगा कितें जालां दीस इज नॉट डेवलप. ही फक्त आमी फक्त वयर खडी घालून आमी ते दीस काडटात म्हणटा तशें. सो वन्स द होल मार्केट इज डन म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. मोपाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाक एक तरी भारतीय घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर नाजाल्यार गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें नांव दिवचें अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या गोंय प्रदेश समितीन केला. जर ह्या दोन्ही महान फुडाऱ्यां मदीं कोणाचेंच नांव दिवपाचें ना जाल्यार मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशेंच नांव दिवचें अशी भुमिका RPIचे कार्याध्यक्ष दिना मुळगांवकर हाणें म्हटलां. ह्या वेळार पक्षाचे अध्यक्ष अमित कोरगांवकर आनी तुळशीदास परवार हाजीर आशिल्ले. आयज आमचो देशाचो भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जर सरकार नेत्याचें नांव दिवपाक सोदता तर आमची अशी मागणी आहा पार्टीची की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव दिवपाचें.
जरी तरेचे सरकाराक तशें दिसले की तेजें नांव दिवपाचें ना, तर आमच्या गोंयांत पयलो सगळ्यान पयलो मंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेचें नांव दिवपाक जाय. तर तेजें नांव दिवपाचें कारण अशें आसा की गोंयांत आमच्या पयले सुरवातीक शाळा नसले, शिक्षण नसले, काय नसले. आयज पुर्तुगेजाचे तेंचे राज्य चल्ले, त्या उपरांत आमचे बांदोडकर साहेब मंत्री जावन तेंच्यांनी शिक्षणाचो मोठो वांटो घेतलो, मोठे कार्य केले. आयज ते शिकून आयज आमच्या गोंयांत प्रत्येक जो मोठ्यो मोठ्यो डिग्री करून आयज फुडें सरले. जर तरी सुद्दां जर सरकाराक तें ना शक्य जालें तर आमची पार्टीच्या वतीन मागणी आसा की जोरदार मागणी आसा की अशी आहा की मागणी आयज ते मोपाचे लोकांक आयज इतले त्रास जाल्ले आहा की ते लोकांच्या खातीर आमी म्हणटा पार्टीच्या वतीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नांव दिवचें की ही जोरदार आमची पार्टीच्या वतीन मागणी आसा. गोंयांत लोकसंख्येचे तुळनेत भटक्या सुण्यांचो आंकडो 9% मेरेन पावला. 2014 वर्सा हो आंकडो 3% आशिल्लो. राज्याची लोकसंख्या सुमार 15 ते 16 लाख आसा. ह्या तुळनेत भटक्या सुण्यांची संख्या सुमार 1.5 लाख आसा. ह्या सुण्यांची लोकसंख्या नियंत्रित करपा खातीर सरकार फाटली कांय वर्सां नपुसकीकरण मोहीम चलयता, पूण ताचो कसलोच उपयोग जायना अशें निरीक्षणात स्पश्ट केलेलें आसा. आतां सावन भटक्या सुण्यांक थारायल्ल्या वाठारांनी खावड दिवची पडटली. आयज हो आंकडो संवसारीक सरासरी परस चड पटींनी चड आसा अशें दिसून येयला. आतां सरकारान ह्या भटक्या सुण्यांची जतनाय घेवपा खातीर मार्गदर्शक तत्वां लेगीत जारी केल्यात. सरकारान मोपा विमानतळाचे थळाव्या टॅक्सी संघटनेक टॅक्सी कावंटर दिवचो, तशेंच मोपा विमानतळा खातीर कोणाच्यो जमीन गेल्या तांकां तांत्रीक कारणाक लागून लुकसाण भरपाय प्रलंबीत उरिल्ल्या 60 व्यक्तींची वळेरी जाहीर करची अशी मागणी पेडणेचो काँग्रेसीचो फुडारी जितेंद्र गांवकारान केल्या. पेडणे मतदारसंघासून जेंच्यो जमनी गेल्यो आनी ते भुरग्यांक कोणाक टॅक्सी धंदो करूंक जाय जाल्यार तांकां 100% थंयसर प्राधान्य दितले अशें स्टेटमेंट लायव्ह इंटरव्यून सीएमान केल्ले. दुसरी गजाल त्यांनी अशी म्हटलेली भितर की कॉम्पेन्सेशन जे लोकांच्यो जमनी गेल्यात मोपा एअरपोर्टा खातीर 60 लोक उरल्यात खंय. आनी तिसरो मुद्दो आसलो तो एम्प्लॉयमेंटा संदर्भान. तातूंत 855 जॉब हे पेडण्याच्या स्थानिक लोकांक दिले, पेडणे मतदारसंघातले अशें स्टेटमेंट सीएमाचे आमी आयकले. सरकार आणि सीएम जर इतको सिरियस आसा पेडण्याच्या स्थानिक टॅक्सीवाल्यांच्या संदर्भात जाल्यार माझी मागणी आसा सीएमा कडेन की आतांच तांकां डिक्लेअर कर एक कावंटर तेंच्यांनी एअरपोर्टार दिता म्हणून. हरशी म्हणून तेंची मागणीच आसा पेडण्याच्या टॅक्सीवाल्यांची की आमकां एक कावंटर तुमी थंय दिवचो. सो आतांच डिक्लेअर करा, मागीर यू टर्न आनी घेवपाची गरज ना. दुसरो मुद्दो असो आसलो की कॉम्पेन्सेशनाच्या संदर्भात माझी एकच मागणी आसा सीएमा कडेन की गेले फावट सीएमान एक आंकडो दिल्लो 1000च्या वयर नोकऱ्यो दिले म्हणून पेडणे मतदारसंघात. आनी जर नंबर जर पळयलो, आंकडो जर पळयलो जाल्यार कितकोच डिफरंट आसलो. एक्चुअल आंकडो वेगळो आसलो आनी जो कोट केल्लो सीएमान तो वेगळो आसा. सो म्हाका असोय डावट आसा की जो आंकडो सीएम साहेबान सांगलो की फक्त 60 लोक कॉम्पेन्सेशनाच्या वाचून उरल्यात फक्त लिगल टेक्निकल बेसिसाचेर. सो ह्या 60 लोकांची यादी त्यांनी जाहीर करची सीएम साहेबान, जेणे करून म्हाजे असलो मनीस सामाजिक कार्य करता कितकीशीच वर्सां हांव फुडें सरान तांकां मदत करता. हे आशिल्ले गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आणखी खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.